हॉस्पिसियन 16 महिन्याच्या भुरग्याचेर सुण्यांनी हल्लो केलो। सुण्यांनी ताका फोडलो। आवय त्या भुरग्याक घेवन हॉस्पिसियोन आयिल्ली। हॉस्पिसियोच्या वाठारांत सध्या हेडपी सुण्यांचो मोठो प्रस्न उप्रासला। दुयेंतींची मोठ्या प्रमाणात यो वच आसतना हॉस्पिटलांत सुणे आवांदात येवन न्हिदतात। लोकांच्या आंगारूय वतात। ल्हान ल्हान भुरगीं सुद्धा सुटिल्लीं नात। पळयात रिपोर्ट। बाणावले वाठारांत रावपी शबिना मुरा ही बांदकाम कामगार बुधवारा सकाळी हॉस्पिसियोत दोतोराक मेळपाक आयिल्ली। ह्या वेळार 3 सुण्यांनी तिच्या 16 महिन्याच्या चल्याचेर हल्लो करून ताका घास काडले। हांगा सकाळी 11:30 सुमार एक आवय आनी एकटे भुरगें म्हाका ट्रिटमेंटाक आयिल्ली। आवय तागेली ती रजिस्ट्रेशन फॉर्म घेवपाक रावल्ली। भुरग्याक तेणें सकयल सोडलें। ते भुरगे खेळटाले। हॉस्पिटल म्हणटकीर कशें भुरगे लोक येत रावता हें जायत रावता। भुरगे खेळटा ते भुरगेक 4-5 कुत्रे येयले आनी सडनली त्या भुरग्याचेर अटॅक केलो। ताका म्हाका 4-5 कडेन 2-3 कडेन घास मारलेलो आहा त्या भुरग्याक। इधर पेपर बना रही थी मैं बताने के लिए, वो खेलने को गया, कुत्ता सब तो बाद में क्या हुआ? क्या नहीं, डॉक्टर को बताया। दवा लगाया डॉक्टर? हाँ, दवा नहीं लगाया, इसको इंजेक्शन दिया। हाँ। हॉस्पिसियोत सुण्याचो प्रश्न बरोच गंभीर आसा हे हॉस्पिटलाची अधीक्षक दोतोर अंजेलिका गोमिसान मान्य केले। हॉस्पिटलांत सगळ्याक सुणी भोंवतात अशें तिचें म्हणणें आशिल्लें। Problem of the stray dog menace is equally applicable to all the cases. So there are many entry points where the dogs can come in. Besides, the patients are always throwing out waste food, which affects them. We on our part ask the security people to shoo them away, but it's just very temporary because the population of the stray dogs is too much to handle. And I think a definitive plan has to be taken by the animal groups to prevent this menace at this hospital. मडगांवच्यान सावियो डायस। शिरदोन बांबोळे वाठारांतल्या नुस्तेकारांक त्या वाठारांतल्या वॉटर स्पोर्ट्साचो त्रास जावंक लागला। ग्रँड हयात रिसॉर्टांत थंय वॉटर स्पोर्ट्स सुरू केला म्हूण नुस्तेकार बोळा मारतात। ताचे 50 नुस्तेकार सकाळी नुस्तेमारी संचालकाक मेळपाक म्हूण पणजे पावले, मात संचालक मेळ्ळो ना। निमणे तांणी हो प्रकार नुस्तेमारी मंत्र्याच्या कानार घालो। आवेर्तानान खंय तांकां 2 दिसां भितर उपाय काडटा म्हूण उतर दिला। शिरदोन बांबोळे वाठारांतल्या नुस्तेकारांक त्या वाठारांतल्या वॉटर स्पोर्ट्साचो त्रास जाता। ग्रँड हयात रिसॉर्टांत थंय वॉटर स्पोर्ट्स सुरू केला म्हूण नुस्तेकार बेजारल्यात। नुस्तें मारपाक गेल्ले कडेन जाळी तुट्टात म्हूण तांणी कागाळी केल्ली, पूण कांयच कारवाय जाली ना। ते भायर पुलिसांनी नुस्तेकारांकच अटक केल्ल्यान नुस्तेकार सामके बेजारल्यात। बुधवारा सकाळी नुस्तेकार नुस्तेमारी संचालकाक मेळपाक म्हूण पणजे पावले, पूण तो मेळूंक ना। निमणे तांणी हो प्रकार नुस्तेमारी खात्याच्या सुपरवायझराच्या कानार घालो। तुम्ही सगळे सर मेळना, तुम्ही सगळे मेळना, हांव सांगता तुमकां आतां गव्हर्नमेंट एक मिनिट सर आतां गव्हर्नमेंटाक धाडलें। गव्हर्नमेंट कोणाचो? गोंयकारांचो काय तिचो भायल्याचो? कोणाचो? गव्हर्नमेंट कोणाचो? गव्हर्नमेंट तुम्ही आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय आसलें। ज्या पुलिसान आमच्या भुरग्यांक पुलीस व्हरपाचे आमच्या भुरग्यांक व्हरपाचे, गोंयकार फक्त वोटिंग मारपाचे आणि भायल्यांक तुम्ही परमिशन दिवपाचे, तेजेर इश्यू जावंक जाय। हो ग्रँड हयात जे पण पार्टनर आहा तिणी घालाय आमकां। आमचें ऑब्जेक्शन म्हणजे हे वॉटर स्पोर्ट एरियेक नाका आमकां, कित्याक ही फिशींग एरिया आनी डिपार्टमेंटान हेजेर मातशी स्टडी करपाक जाय, कित्याक फिशींग एरिया मार्क करून दिवंक जाय फिशरमॅनाक। नुस्तेमारी खात्याचे सुपरवायझराचे कानार घालून तांचो प्रश्न सुटूंक ना। तांणी हो विशय संचालकां मेरेन पावोवपाचें उतर दिलें। आतां इतली वर्सां नुस्तें मारता हिंगा न्हू, मागीर आमकां एक बोटी घायले म्हणटकीर त्रास जातले। मग त्या पासून आमी हांगा फिशरीज सांगलें हिंगा आमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून, त्रास जाता म्हणून सांगलें तिंगा। तेन्ना आतां हें करपाक तें कॅन्सल ऑर्डर बीन सगळें आमी मागला थिंगा कर म्हणून। उपरांत नुस्तेकार सचिवालयांत वचून नुस्तेमारी मंत्र्याक मेळ्ळे। नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादून खंय तांकां 2 दिसां भितर उपाय काडटा म्हणून उतर दिलां। आनी मिनिस्टराकूय मेळ्ळो आनी मिनिस्टरान आमकां इन्शुरन्स दिला कितें आमी 1-2 दिसांनी हांगासर सायडीर येता तेन्ना लोक तुमी सगळे एकठांय राहा आनी आपूण पळयतलो आनी मागीर ती रिओक करतलो म्हणून सांगलें। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। आपलो घोव सावियो कुतिनो केन्नाच काँग्रेसीचो वांगडी नाशिल्लो आनी बायलेक तिकेट दिली ना म्हूण ताणें केन्नाच पक्ष सोडिल्लो ना। ताका लागून चर्चिलाक सावियो विशीं उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना अशी जाप काँग्रेसीची फुडारी प्रतिमा कुतिनोन चर्चिलाक दिली। प्रधानमंत्र्याच्या भावा विशीं उलोवपाचोय चर्चिलाक अधिकार ना अशें प्रतिमा म्हणटा। वालंकाक काँग्रेस दिता तोच त्रातामेंत प्रतिमा आनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगाकूय दिवचो म्हूण चर्चिलान मुद्दो काडिल्लो। सावियो कुतिनो केन्नाच काँग्रेसीचो मुळावो वांगडी नाशिल्लो असो दावो मडगांवची नगरसेवक प्रतिमा कुतिनोन केला। बाब चर्चिलाक हांव सांगूंक सोदतां, आय वॉन्ट टू टेल हिम लावड एंड क्लियर की
मनमोहन सिंगाचो भाव आनी सावियो कुतिनो म्हणटात ते हे केन्नाच काँग्रेस पक्षाचे प्रायमरी मेंबरय नाशिल्ले आनी फंडामेंटल रायटाचेर तांकां जाय ती पार्टीक चूज करपाक जाता. वॉट मॅटर्स इज बाब मनमोहन सिंगाचो भाव और सावियो कुतिनो हे चर्चिला भाशेन बायलेक तिकेट वा भयणेक तिकेट वा आवयक तिकेट मेळना म्हूण पार्टी सोडून वचूना. प्रतिमा और मनमोहन सिंगाचेर एक्शन घेवचें म्हूण सांगपी और चर्चिल कोण ताका ही कॅनॉट बी कंपेर्ड. ही हॅज नो रायट टू टॉक ऑन द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही हॅज नो रायट टू टॉक ऑन प्रतिमा. वाय आय एम टेलिंग बिकॉज प्रतिमा इज नॉट बीन इन्वॉल्वड इन एनी स्कॅम्स स्कॅन्डल्स. प्रतिमा ही क्लीन इमेज आसा. चर्चिल आलेमांव फामिलीन काँग्रेसी खातीर केन्नाच काम करूंक ना असो आरोप प्रतिमान केलो. आय चॅलेंज चर्चिल, come with me to any church, come with me to any mosque, come with me to any temple and let him tell me that his family has open-heartedly worked for Congress. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.